राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी शेनवारा विधानसभा बरखास्त करपाचो आदेश जारी केला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा सकाळी राज्यपालाची राजभवनार वचून भेट घेतली आनी आपलो राजीनामो सादर केला। हो राजीनामो मंजूर करून राज्यपालांनी फुडले सरकार स्थापन जाय मेरेन दोतोर सावंत हांचे कडेनूच मुख्यमंत्री म्हूण जापसालदारकी सोपयल्या। सध्याच्या विधानसभेचो कार्यकाळ 15 मार्चाक सोंपता। राज्य विधानसभेचो निकाल लागून 3 दीस पुराय जाल्यात। भाजपाचे सरकार स्थापन जातले हे निश्चित आसा, तरी भाजपान अजून राज्यपालांक कडेन सरकार स्थापनेचो दावो करूंक ना। गोंयांत सरकार स्थापन करपा खातीर केंद्रीय भाजपान नेमणूक केल्ले निरीक्षक अजून गोंयांत दाखल जावंक ना। ताका लागून भाजपान अजून सत्ता स्थापनेचो दावो करूंक ना।